नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वाळपय पोस्ट ऑफिसात शुक्रारा राती कडेन जाली चोरी, चोरांनी लाखांनी रुपयाचेर केलो हात साफ, पुलीस करतात तपास। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वाळवंटी न्हंयत हुंवार स्थिती जाल्या निर्माण, तशेंच सांखळे दिवचल वाठारांतल्या न्हंयांच्या पातळीतूय जाल्या वाड। बाजारात भरपी उदक पंपांतल्यान भायर उडोवपाक केल्या सुरवात। तुळशी लग्नाच्या वेळार पावसान सावार घाल्ल्यान भाविकांचेर आयला आकांत। पावसाचो भार सुरू आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवप जाला कठीण। पावसाचो भार चालूच उरलो जाल्यार तुळशी लग्नां लावप कशी, लोकांक पडला प्रश्न। गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्या सुरवात। तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस तशेंच हेर सामानान भरल्यात बाजार। पिळण्या खून प्रकरणात कोलवा पुलिशेन कानोळेच्या गुरुदत्त लवंदेक केली अटक। दुबावितान दिली गुन्यांवाची कबुली, हेरांचो सोद सुरू। आणि उत्तर गोंय गिरायक मंचान ओला इलेक्ट्रिक कंपनीक दिला धपको। कंपनीन स्कूटर धनियाक दिवची गाडयेची पुराय रक्कम, गिरायक मंचाचो कंपनीक आदेश। आता खबरो विस्तारान। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वाळवंटी न्हंयेत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। सांखळे बाजारात भरपी उदक पंपांतल्यान भायर उडोवपाक सुरू आसा। पावसाच्या सावाराक लागून दिवचल मालांतल्या न्हंयांची पातळी वाडिल्ली आसा। दुसरे वटेन पावसाचो सावार चालूच उरलो जाल्यार भर नोव्हेंबर म्हयन्यांत हुंवार येवपाची शक्यताय आसा, अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तुळशी लग्नाच्या वेळार पावसान सावार घाल्ल्यान भाविकांचेर आकांत आयला। सेगीत पडपी पावसाक लागून तुळशी रंगोवप आनी लग्नाची हेर तयारी करपाक अडचण निर्माण जाल्ली आसा। दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान दिवचलचो बाजार फुल्ला, मात बाजाराचेर लेगीत परिणाम जाल्लो आसा। दिवचलच्या गावागावांनी व्हडली दिवाळी म्हळ्यार तुळशीच्या लग्नाची लगबग सुरू जाल्ली आसतनाच पावसाची धुमशाणां सुरू आसात। आयतारा कार्तिक द्वादशीक सगळीकडेन परंपरे प्रमाण तुळशीची लग्नां लागतली। तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, दिणे आनी हेर सामान बाजारात विकपाक आयला, मात पावसाक लागून बाजाराचेर परिणाम जाला। पण बाजार पडटा, बाजार गिरायक आसा, पूण ह्या पावसाचो कितें इफेक्ट जावंक शकता? पावस पडटा तेजो इफेक्ट जावंक शकता? म्हणजे सध्या गिरायक कमी आसा ते। म्हणजे आणि असोच पावस चालू उरलो म्हणजे आता गिरायकूच ना न्हू। सगळे सामान येयला बाजारात। कालच्यान पावस चालू आहा न्हू। म्हणजे पाऊस पडत राहिलो जाल्यार तुमचे सामान पिड्ड्यार जाय.
दर वर्सा लग्ना निमतान दरेका घरामुखाल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नटयतात. अंदू मात पावसाक लागून तुळशी रंगोवपाक अडचण निर्माण जाल्या. असोच पावसाचो सावार चालू उरलो जाल्यार तुळशी लग्नां लावपाची तरी कशी असो प्रश्न लोकांक पडला. अंदू पावस खूब पडल्या कारणान सगळे तुळशी लग्नाचे सामान आहा, बिण्या आहा, तिच्यो आहा, आवळ्या न्हू ते खूब कमी प्रमाणात येयल्या. लोकांची वर्दळ ना कित्याक पावस पडल्या कारणान तुळशी सुद्दां रोवपाक चान्स ना. तेन्ना मातसो पावस कमी जावचो ही देवा कडेन आमची इच्छा. पण पावसान सामान काय मातशें म्हारग आहा काय सवाय? सामान खूब म्हारग आमचे घडला न्हू पावसाक लागून तशी व्हाळां बिळांची घडलेली आहा तेन्ना खूब म्हारग आहा. म्हणजे पावस एक आमकां आयज तर खूपच लागलो न्हू. पावस खूब लागला तशीच कसली गोष्टीची हे ना चान्स ना. म्हणजे हे करपाक तुळशी रंगोवपाकूय मेळना. तुळशी रोवंक गावना सगळं भायर आहा न्हू तुळशी हो फील्ड वॉल असल्या कारणान तर तुळशी करूंकूच गावना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उत्तर गोंय गिरायक मंचान ओला इलेक्ट्रीक कंपनीक धपको दीत स्कूटर धन्याक गाडयेची पुराय रक्कम तशी स्कूटरीक लागून जाल्ल्या त्रासा खातीर अतिरिक्त 30,000 रुपया आनी न्यायालयाचो खर्च म्हणून 15,000 रुपया फारीक करपाचो आदेश दिला. सांखळेच्या एका मनशान ओला कंपनी आड गिरायक मंचात धांव घेतिल्ली. विठ्ठलापूर साखळेच्या पुंडलिक पुजारीन 2024 वर्सा ओलाची S1X+ ही स्कूटर विकती घेतिल्ली. स्कूटर घरा हाडल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा ती इबाडली. स्कूटर इबाडिल्ल्याची कागाळ पुंडलिकान कंपनी कडेन केल्ली. कंपनीन दुरुस्ते खातीर म्हयनो काडलो. एका म्हयन्या उपरांतूय गाडी दुरुस्त जाली ना. ताका लागून पुंडलिकान आनीक 9 कागाळी कंपनी कडेन केल्ल्यो तरी लेगीत कंपनीन दखल घेतली ना. पुंडलिकान कामार यो वच करपा खातीर स्कूटर घेतिल्ली पूण स्कूटर मदीं मदीं बंद पडपाक लागिल्ल्यान ताका बरोच त्रास जालो. गाडी बदलून दिवची म्हणून गिरायकान केल्ली मागणी कंपनीन विचारात घेतली ना. ताका लागून पुंडलिकान गिरायक मंचा कडेन धांव घेतिल्ली. गिरायक मंचान पुंडलिकाचे कागाळीची दखल घेवन कंपनीक स्कूटर धन्याक गाडयेची पुराय रक्कम तशेंच स्कूटरीक लागून जाल्ल्या त्रासा खातीर अतिरिक्त 30,000 रुपया आनी न्यायालयाचो खर्च म्हणून 15,000 रुपया फारीक करपाचो आदेश दिलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओलाच्या इलेक्ट्रीक स्कूटरींच्या विशयावेल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. वेर्णा सांखळे वाळपय वाठारांत आशिल्ल्या सर्व्हिस सेंटरा भायर सुमार 2,000 गाडयो दुरुस्ते खातीर पडून आसात. ह्या गाडयांची दुरुस्ती जावन त्यो मूळ धन्यांक परत्यो मेळटल्यो काय ना हेवूय कळपाक मार्ग ना. पळयात पुराय बातमी. सरकाराच्या उल्याक ओ दिवन गोंयकारांनी इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेतल्यो खऱ्यो पूण ओलाच्यो इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेवन त्रासात पडल्यात अशें गोंयकार तरणाट्यांक दिसपाक लागला. ओलान सुमार 20,000 इलेक्ट्रीक स्कूटरी गोंयांत विकल्यो. तातूंतल्यो सुमार 2,000 स्कूटरी वेर्णा सांखळे आनी वाळपय सर्व्हिस सेंटरा भायर धुल्ल खायत पडून आसात. दुरुस्ती जातली काय ना हाची शाश्वती ना. स्कूटर केन्ना दुरुस्ती जातली काय म्हणून विचारपाक गेल्यार आरतीपरती उतरां मेळटात. देखून बेजारिल्ल्या ओला स्कूटर धन्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा उपरांत ओलान तमिळनाडूच्यान मेकॅनिकांची टीम धाडिल्ली. ही टीम शुक्रार 31 ऑक्टोबरा मेरेन गोंयांत आसतली. कांय गाडयो तांणी दुरुस्त केल्यो पूण चडश्यो गाडयो अजूनय दुरुस्ते विने तश्योच पडून आसात. ह्या गाडयांच्या दुरुस्तीचे कितें हो प्रस्न निर्माण जाता. दुसरे वटेन बेजारिल्ल्या ओला स्कूटरींचे धनी शुक्रारा येरादारी संचालकाक मेळ्ळे. येरादारी खात्यान ओला इलेक्ट्रीक स्कूटरींच्या नोंदणीचेर बंदी घातल्या पूण बंदी घालून हो प्रस्न सुट्टलो काय कितें. जांणी आतां मेरेन गाडयो घेतल्यात त्यो फाल्यां दुरुस्तेक आयल्यो जाल्यार तांचें कितें हेवूय प्रस्न उपरासतात. आयकात ओला स्कूटर धनियांची गाराणी. ओला कंपनी कडल्यान आमकां ज्यो जाय त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा जावं सर्विसींग सेंटरा बाबतींत म्हणा खूब अश्यो आमकां अडखळी येता आनी ह्यो गेल्या ओला गोंयांत येयल्ल्या पासून हे जायच आसा. आतां आमी गोंयांत जर पयलें शोरूम आसा सादारण 5-6 तरी आसतले आनी त्या प्रमाणे थंयसर सगळ्याक सर्वीस स्टेशनां ओपन केल्ली. पूण काही वेळान 1 म्हयनो 2 म्हयने जाता म्हटल्यार सगळीं सर्वीस स्टेशनांय बंद जाली आनी आतां फक्त उरला म्हणटा तें वेर्णा आनी त्या जाग्यार वेर्णा जें आसा तें एक व्हडलें हब कसो जाल्लो आसा सर्वीस स्टेशनाचो. आनी त्या जाग्यार थंयसर जे जाय त्यो फॅसिलिटीज म्हटल्या नंतर थोडे स्पेर्स अवेलेबल ना. एक्सपर्ट टेक्निशियन्स ना थंयसर. मागीर सारकी सर्वीस टायमार मेळना. वॉरंटीचेर ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा. अश्यो करून ते हजारांनी स्कूटरी पडलेल्यो आसा लोकांच्यो आनी ज्यो स्कूटरी पडल्या त्यो 1-2 दिसांक लागून पडोंक ना तर 3 ते 6 म्हयने थोड्यांक 8-8 म्हयने जाल्ले आसा. आतां जेन्ना आमी गेल्या विकान जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमी आमचे हे मांडल्यो आमची गफियत मांडली तेन्ना
एक 4-5 दीस जाले थंयसर स्टार्ट जाल्यो आनी थोड्यो करून भायले एक्सपर्ट्स हाडले कोण तरी आनी तितून लोकांच्यो थोड्यो मेळपाक लागल्यो. पूण हो कितें आसा, हो टेम्पररी सोल्युशन आसा. हो टेम्पररी सोल्युशन तर आमकां परमनंट सोल्युशन जाय. कित्याक आयज आमी वॉरंटीचेर आसा, फाल्यां वॉरंटी पिरियड काबार जातलो 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी. तेज्या नंतर जे पळय व्हेहिकलाक लायफ आसता ते एटलिस्ट 15 इयर्स आसता. मिनिमम 15 इयर्स हे लोकांचे फुडें आनी कोण घेता तांकां त्रास जाता. म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या विकान मागले की गोंयांत जो सेल आसा ओलाचो, स्पेशली ओला इलेक्ट्रीक स्कुटरचो, तो सारको सेल म्हणटा तो बंद करचो आनी तेंची ट्रेड लायसनां तेंची रिवोक करची, बंद करची म्हणून क्लियर करात. मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा, नाजाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात. जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात, त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो. बायक क्लियर जाल्यो, पयलींचो इशू क्लियर. हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो, सो दॅट तुम्ही जी सर्विस सेंटर आसात ती प्रॉपर सर्विस सेंटर करा विथ युअर स्पेर्स, विथ टेक्निशियन, विथ फॅसिलिटीज ते दिवचे. आणि खुबशे युजर्सांचे अशें कंप्लेन आसा की तांणी बायक घेतली आनी कितले म्हयने जाले आरसी बुकाचो पत्तोच ना. आरसी बूक खंय आसा, कितें आसा कांय खबर ना. सो ते तशेंच आसा. आतां कितें जाता, आरसी बुकाक लागून बायक चलना अशें ना, पूण युजर्सूय संवय जाल्या, संवय चलत आसा. ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्ले फ्रॉम द ओला एप. सो तेकाच लागले पार्ट येवपाक म्हाका 1.5 वर्स लागले म्हाका येवपाक तो पार्ट. आनी तेंचो कॅश ऑन डिलिव्हरी आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू पे फर्स्ट. ओके, मागीर ते एक डिस्पॅच करता. बट थंय येता डिस्पॅच म्हणून, बट म्हाका तो 1.5 वर्स लागलो एक पार्ट येवपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 15 दिसां भितर रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां पुरयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. मात 15 दीस जावन गेले तरी लेगीत पारसे ते तुया रस्त्याचेर पडिल्लीं फोंडकुलां अजून तशीच आसा असो आरोप मांद्रेच्या आम आदमी पक्षान केला. भाजपा सरकार गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाक अपयशी थारला अशें आम आदमी पक्षाच्या वांगड्यांचें म्हणणें. आयज आमी पारशा वायडोंगराचेर आसात. पळोवंक वयशी जाल्यार पारशा, मांद्रे अख्खे मतदारसंघान रस्ते तशें आसा, सगळ्याक खड्डे पडलेले आहा. एक विनंती करता, नम्र विनंती आहा, लोकल लेवलाच्या लिडरांनी तशेंच आमदारांनी आमचे सांगचे, सीएमान जे सांगलां की 15 दिसांनी करतले ते खंयचे 15 दीस हे विचारून घेवन तेजेर मातशें थोडेफार काम करचें. आतां ह्या मदल्या पडलेल्या पावसान तुमकां दिसता ह्या खड्ड्यांनी उदक भरला पळयात. हांगा रस्तो खंय दिसता, तुम्ही लक्ष दिवन पळयात. ह्या रस्त्यांक उदकूच दिसता, फक्त रस्तोच दिसना. दुसरी गजाल एक आमी पळयल्या, हे रस्त्याचे खड्डे अशेच आहात. गव्हर्मेंट रोड वायडनिंगाचेर लक्ष घालता. सध्या कामां कसली चल्ल्यात रोड वायडनिंगाची. त्या सादारण जनतेक रोड वायडनिंग नाका. आमकां आमचे बरे हॉटमिक्स केले रस्ते जाय, जेचेर आमी सुरक्षीत वचून चलोवंक शकता, गाडी चलोवंक शकता. हेका लागून रस्ते वायडनिंग गोंयकारांक नाका. खरें पळोवंक वयशी न्हू, हे रस्ते वायडनिंग फक्त ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाची कामां चल्ल्या. हांगासर जे विलास, बंगलेस आनी बीच लायन्स असतात पळय, जे रिसॉर्ट जातात पळय, तेंच्या खातीर हे रस्ते वायडनिंग आहा. गोंयकारांक सादारण मनशाक सादोसो रस्तो जाय, तो बी प्युअर हॉटमिक्स केलेलो. हेजेर मातशें लक्ष दियात. रोड वायडनिंग करपाची गरज ना, आहा तशेंच ते बरें आमकां करून दिवचे अशें हांव मागतां. गोंयांत वचत थंय पावसान जाल्ले शेतकारांच्या पिकावळीचे लुकसाणाच्यो कागाळी वाडत आसा. आडवेळ्या पावसाक लागून आतां कापणेचें पीक पावसाच्या उदकांत तशेंच कुसत आशिल्ल्यान शिरोडेच्या शेतकारांनी आमी अंदू सामके मेले अशें म्हणून दुख्ख उक्तायलां. गोंयांत आतां 5-4 शेतां मातशी कमीच पळोवपाक मेळटा. अंदू पिकावळीची नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांक कपलार हात मारपाची पाळी ह्या पावसान हाडल्या. हाजीच एक देख आमकां शिरोडेच्या शेतकारांची पळोवपाक मेळटा. ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची न्हीद घोळोवन दवरल्या. लुवपाच्या वेळारच पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान शेतकाराच्या तोंडात पडपाचो घास सैमान ओडून घेतला. तांचे पुराय पीक आडवे तशेंच कुशिल्ले अवस्थेत पळोवपाक मेळटा. पावसान अंदू आमचो घात केलो अशें आतां निर्शिल्ले शिरोडेचे शेतकार म्हणपाक लागल्यात. बरोन कुसला आनी आमचो सगळें लॉस जाले. हे सगळे शेत तुमी रोयताली? शेत आमी रोयताली. केन्नासून रोयता आतां तुमी? पयलींसून रोयता? पयलींसान रोयता. पूण अंदूच लॉस चड जाला? चड जाला. कित्याक लागून? पावसा लागून. सो आतां कितें डिमांड आसा तुमचो? गव्हर्मेंटान आमकां आदार लॉस जालोच न्हू आमकां. फूल लॉस? हय न्हू. येवपाचो फोटो मारपाक पळय जाल्यार फॉर्म दिवपाक करता न्हू ते. आतां तुमी फॉर्म भरतले?
गव्हर्मेंटाची फॉर्म येयल्या ती भरतले का ती बोलता पयता फोटो मारून कितें पावसान तुमगेले घात केलो ह्या वर्सा कॉम येयल्या आता कितें करतले ते बरें आसता सोदता तुमी आतां वयर काड गो तें आमचे जोड भरपूर सरकारान कितें म्हणलां आमकां आमचे पळय लॉस जाला पूण दिसलें म्हणून पूण आमकां ती जाय तितलें आतां एक कामेर घालता जाल्यार एक बायलेक आमकां 1000 घालचें पडटा तितून आमकां 5 पैशास पासून फायदो ना आमकां तें फुडलें रोवपाक जाय म्हूण आमी निवळ करपाक जाय जाल्यार आमकां कांयच ना तर आमकां निवपाक फकत आमकां WR मिनिस्टरान निवपाक मशीन दिता जावं फोणपाक मशीन दिता तेजेच तर आमी चालवता पूण आतां एक फावट सामकें मेले आमी सामकें मजगती शिरोडेच्या पंचायत फुडाऱ्यांनी तसेच शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वाठारांतल्या शेतांची पळोवणी केल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली हो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लायतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगला जेन्ना आमकां हे पावसाची वेळी पावस जो जाला ताचो आमकां हें कळ्ळें तेन्नाच आमची फूल टीम ऑफिसर्स आमचे वचून पयलीं इन्स्पेक्शन करून आयले ताचे उपरांत थंय शेतकारांक मेळ्ळे तांकां सांगलें की शेतकरी आदार निधी अंडर तेको दिवपाक डिपार्टमेंटा कडल्यान आमची स्कीम आसा ताचे बद्दल तांकां सांगलें ताचे उपरांत आतां सद्या गेले 2-3 दीस जाले आमची फूल टीम शिरोडा पंचायतीन आसा थंय आमी आमचे शेतकरी आदार निधीचे एप्लिकेशन्स तांकां दिवप प्लस आमच्या ऑनरेबल CM सरान सांगल्या त्या प्रमाणे जे कृषी कार्ड होल्डर्स आसा तशेंच जे नॉन कृषी कार्ड होल्डर्स आसा ताचे करता सुद्दां आमी एप्लिकेशन घेवप चालू आसा ऑन फिल्ड सद्या आमचे थंय ऑलमोस्ट आयच्या दिसाकूच म्हाका दिसता 50 एप्लिकेशनां घेतलेलीं आसा हाचे पयलीं कालची थोडी एप्लिकेशन आमची इन्वर्ट जाल्ली आसा सो काम चालू आसा टोटल फार्मर कितले आहा ते आतां पर्यंत तरी एप्लिकेशनां आमची इन्वर्ट जाल्या ती 100च्या आसपास पावलेलीं आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV गोंयच्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या हॉटेल रेस्टॉरंट आनी हेर वेवसाय करपी धन्यां कडल्यान व्हडा प्रमाणात थळावे आमदार मंत्री बेकायदेशीरपणान खंडणी वसूल करता असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केला देखून मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालेकरान केल्ली उपरांत ह्या प्रकरणात संबंदीत खोलायेन तपास करून खर कारवाय जातली अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें फाटल्या 3 दिसां भितर गोंयच्या वेगवेगळ्या कोस्टल बेल्टांतले पर्टिक्युलरली कलांगूट कानोळे अंजुना वागातोर टिटोज लेन ह्या सगळ्यातले जे बिझनेसमॅन आसा जे क्लब ओनर्स बार ओनर्स जे रेस्टॉरंट ओनर्स आसा शेक ओनर्स आसा ते येवन मेळ्ळे काल आनी तांणी एक गजाल सांगली की फाटले 4 म्हयने जाले अशे तरेन एक्सटॉर्शन चल्ला म्हणून आमकां हप्ते बसयल्या म्हणून जे पयलीं आमी 50,000 लाख रुपया दिताले ते 3 लाख 4 लाखाचेर पावयल्या म्हणून आणि हातूंत भितर खंयचे तरी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा कारण जे कोण प्रकाश जे कोण सचिन थंय जांची नांवां घेवन आज ते हप्ते वसूल करतात ते इतले मायज रेटीचेर पावले आसा की ते म्हणटा आमकां धंदो करपाक शक्यच ना म्हणून अशीच परिस्थिती चल्ली जाल्यार एक तर आमकां धंदे बंद करचे पडटले नाल्यार बिझनेस बंद करचे पडटले पयलींच ट्युरिजमाची बारा वाजल्या गोंयांत ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इफेक्ट जाल्लो आसा ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इतले कमी जाल्ले आसा इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा तातूंतल्यान ट्युरिजम देंवला हें म्हाका दिसता कितले आमी बोब मारली तरी कळपाक जाय की हे खंय ना खंय तरी ट्युरिजमाक इफेक्ट जाला तातूंत जे उरिल्ले ट्युरिस्ट आज गोंयांत येता ते जर बंद जाले जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें जातली हातूंत भितर लोकल MLAंचें नांव येता जे कोस्टल बेल्टाचेर आसा हातूंत भितर ते लोक जे भोंवतात ते वयले बॉसांचे पर्यंत नांवां घेवपाक लागल्या सो म्हणजे हाजेर कोणाचोच कंट्रोल नाका की गोंय एक एक्सटॉर्शन स्टेट जावन पडला गोंयच्या बिझनेसमॅनांचो हांव लॉयर आसा आय एम द लॉयर फॉर रेस्टॉरंट अँड हॉटेल ओनर्स असोसिएशन ऑल्सो अँड एज अ लॉयर ऑल्सो आय हॅव टू मेक दिस स्टेटमेंट काल लॉयर म्हणून ते म्हाका मेळिल्ले बट एज अ पॉलिटिशियन म्हणून म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता हे सगळे ओपन करपाची हे सगळे सरकाराक दाखोवन दिवपाची इट इज नेसेसरी एक चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ट्युरिजम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत आनी जो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटे हांणी इमिजिएट हातून इंटरव्हेन्शन करपाक जाय जे टाउटिंग जे बीच सायड चल्ला ज्या तरेन टाउटिंग धंद्या खातीर जो आज ते कॉम्पिटिशन चल्ला आनी ज्या तरेन एक्सटॉर्शन चल्ला ते बंद जावचे पडटले अमितान समज ते दिल्ले आसा हांव जाल्यार कसले अमिता कडल्यान डिटेल्स घेतलो आनी तसले समज आसा कित्याक टुरिजमान आमी व्हेरी क्लियर दवरिल्लें आसा इनफॅक्ट आवर टुरिजम पुलीस युनिट हॅज बीन टोल्ड टू एक्ट पूण हातून समज कितेंय समज खंय कोणाचे कितें समज आवाज आसा नाल्यार करता प्रयत्न आसा
आय विल डेफिनेटली एन्श्युअर दॅट एक्शन इज टेकन. ताणें समज ताजे कडेन डिटेल्स आसा ताणें डेफिनेटली म्हाका शेअर करचे. आय विल पर्सनली एन्श्युअर एक्शन इज टेकन. जाय पडल्यार मुख्यमंत्री कडेन उलोवन समज डिपार्टमेंट म्हजे नासले आनी खंयचे असले त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूय समज ते इन्वॉल्व थंय कोण आसा तांचेर एक्शन जावचेच पडटले. कित्याक हे असले विशय सीझन टायमार समज एक पार्टीचो लिडर समज एलिगेशन घालता जाल्यार ते एलिगेशन्साक म्हाका दिसता आयदर ही हॅज टू सबस्टेन्शिएट विथ प्रॉपर प्रूफ that this is what it is, and I will promise you that due action will be taken. If it is pertaining to any correlated department which is talking, which is collectively where somewhere is, that also if he shares, I will talk to the chief minister. गोंयच्या खेळगड्यां खातीर खेळा सुविधा प्रशिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करप चालूच आसा. गोंयांत बांदिल्लीं स्टेडियमां आंतरराष्ट्रीय दर्जाचीं आसात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर गोंयांक पयलें डेस्टिनेशन जावचें अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. एक्रोबॅटीक जिमनॅस्टीक एशियन अजिंक्यपद सर्तीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. President of the Acrobatic, Shri Santosh Sukadeva, IAS Secretary of the Sports, Dr. Ajay Gowdy, Shri Sudhir Mittal, President of the Gymnastic Federation of India, distinguished delegates from the Asian Gymnastic Union, officials from the Sports Authority of India, coaches, athletes and friends across Asia. Very warm welcome to all of you gathered here today. It is a matter of great joy and pride to stand before you this morning. We open the 14th Acrobatic Gymnastic Asian Championship 2025. This moment carries the emotions and history. After nearly the 19 years as the Asian level gymnastic championship returns to India and it returns to Goa. This is the first ever international acrobatic gymnastic competitions hosted by Gymnastic Federation of India, and we could not have asked for the better place to begin this new chapter. Goa may be the small in size, but our dream in sports are big. Our government continues to invest in building the sports infrastructure, coaching support and youth program that encourage every child to take up a sports. Through the Director of the Sports and Youth Affairs and the Sports Authority of Goa, the several stadium, ground and the training centers have been upgraded to the international standard. Our goal is clear to make Goa is the destination for both the national and international sporting event. The arena you see around you, the Dayananda Bandodkar Krida Sankul at Pedem, has already witnessed some proud moments. The 2 years ago, during the National Games 2023, the gymnastic from the every corner of India filled with this very stadium with the energy, color and celebrations. Today, the story continues, but this time, the cheers will echo in these many languages of Asia. This is the stage where the young athletes will rise and where the flag of the many nations will fly together. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has given India a clear call through Fit India movement to make this fitness the way of life. The gymnastic, in many ways, represent what Fit India stands for. Balance, focus, coordination, and inner strength. When we host the events like this, we are inspiring the generations to move, the train and believe in themselves. कोणाच्यो मशी आनी कोण काडटा उट्टाबशी अशी गत सध्या काणकोण श्रीस्थळ वाठारांतली जाल्या. कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा एक व्हड सोऱ्याची टाकी गांवच्या लोकां खातीर टिकींग टायम बॉम्ब जावन रावल्या. टाकी ब्लास्ट जाली जाल्यार गांव काबार जावपाच्या भंयान थळाव्यांनी तशेंच पंचायतीन साबार फावटी कागाळी केल्यो. तरी अजून मेरेन सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी कानार केंस ओडिल्ल्यान लोकांनी आतां जिवाचो धोको उक्तायत. ही टाकी जाता तितले बेगीन काडून उडोवपाची मागणी केल्या. पळयात काणकोण श्रीस्थळकारांचेर आयिल्ले संकश्ट. आम्ही बायक गेलो म्हणटोर आम्ही सांगले की हिंगा
बँड जाल्या तेन्ना कांयच जालें नासलें आनी आतां थिंग बुराक पडला आनी आमकां आमची सकयल हिंग भाटा शेतां आहाय आमची गांवची आनी थिंगा हो समज व्हांवून गेलो जाल्यार आमकां खूब लुकसाण जातलें आनी लुकसाण जाता न्हू तेजी आमकां आनी कडक खूब त्रास जावं शकता कित्याक आमी हे भुरगेपणासान पळयतले कितले मोलासीस ते स्ट्रॉंग आहा ते हेल्था दृश्टीन आनी दुसरें म्हळ्यार आमचो हो गांव आहा ह्या गांवांक बी आमकां खूब मोलायसीस समज गळटी जाली जाल्यार आमच्या गांवांक बी खूब त्रास आहा म्हणून आमकां ही चिंता वाडटा की आतां हे आमकां आश्वासन दिताय वयताय पूण अजुनूय कांयच जालें ना. तुमची ग्रामसभा जाल्यार जवळ 5 म्हयने जाले ग्रामसभेन तुमगे सामके हे गेल्या ठराव की हे ताबडतोब काडचें म्हण. हय ताबडतोब काडचें म्हण आमच्या लोकांक खूब आमकां लोकांक खूब भंय की हे जर टाकी समज फुटली जाल्यार खूब आमकां ह्या लोकांक आनी आमच्या सकलच्या गांवांक खूब आमकां आसा खूब त्रास आसा. पूण म्हाका एक सांगात तेणी आतां हांगा फक्त ती झाडां मारून पळय हांगा आडस करून दवरला ह्या व्यतिरिक्त तेणी कांयच केलें ना तेणी किंवा सरकारी पातळीच्या अधिकाऱ्यांनी त्या बद्दल आतां तुमची फुडली स्टेप्स कितें आसतले? आतां आमी आतां तरी अजून तरी आतां कोण हे आतां जे निवळ केलेले आहा ते आमकां केन्ना निवळ केले आनी कशें हें केलें पळय तुमी आतां झाडां ही सगळें आडोवन दवरला पूण तेज्या उपरांत तेमी कितें केलें तें तुमकां दिश्टी पडटा कांयच केलें ना आनी अशेंच समज हे उरली जाल्यार आमच्या लोकांक कितलो त्रास जावंक फावो. आमी सरपंचा हितून आमचे पंचायती हितून सरपंचान जे कितें काम करपाचे जे प्रोसेस आहा आमचे पंचायतीचे ते सगळे पूर्ण जालेले आहा पूण तरी आसतना अजून कांय जालें ना. ते अल्कोहोल थंयच्यान काडून व्हरचें. डेप्युटी कलेक्टरान ओनराक आपोवन हाडलो तेंचे कडेन डिस्कशन जालें आमदाराक सांगलें डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की जें कितें आसा तेतून टाक्यान जें आसा ती सगळी जबाबदारी जी आसा आपूण घेता म्हूण सांगली. तेजे उपरांत जें आसा आमी गांवच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे गांवच्या लोकांनी जें आसा श्रीस्थ वाठारांतल्या तेमी ग्रामसभेक हो इशू मांडलो. ग्रामसभेक इशू मांडले उपरांत आमी तांकां परत लेटर केलें आनी डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें तें जें आसा आपूण बेगीनच्या बेगीन जें आसा आल्कोहोल व्हरतलो हें आश्वासन तेणी आमकां दिलें. पूण पळयत जाल्यार खऱ्यांनी सामकें खूब डेंजरस आसा. केन्नाय तें व्हांवोन सगळीं शेतांनी पाड जावपाक शकता वचपाक शकता आनी तेजे उपरांत आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमचे कांय आमकां लेटर परत रिप्लाय कांय दिवना आनी एक्शनूय कांय घेतला आनी हांव तेंचे कडेन मागता की बेगीनच्या बेगीन खऱ्यांनी खूब तेंप जाल्लो आसा ही डॅमेज जावन बेगीनच्या बेगीन तेमी कितें तरी कारवाई करची तेजेर. 13 जुनाक प्रत्यक्ष सरपंचाची भेट गेली आणि सरपंचा विचारलें ह्या मळीचो टाकीचो सगळ्यांक त्रास जाता. त्या वेळार सरपंचान आमकां उतर दिलें आपूण डेप्युटी कलेक्टर थळावो आमदार आनी सगळ्यां फुडें वचून आपूण हो विशय सोंपयता म्हणून. आज जवळ जवळ 5 म्हयने जाले. डेप्युटी कलेक्टराची बीन आमी गोमंतक टीव्हीन मुलाखत गेली त्या वेळार सांगलें आपूण बेगोबेग एक्शन घेवन कितें तरी करता म्हणून. पूण एक्शन फक्त इतलीच जाला की पोल्युशन मंडळाचे आनी आमदार पंचायत हांचे भितर मिटींग जाली. मिटींगे वेळार 8 दिसां भितर करता हें सांगलें पूण ताजे नंतर फक्त हांगासर एक चिरी घातल्या आनी हांगा निवळ केला. ह्याच्या व्यतिरिक्त गेल्ल्या 5 म्हयन्या भितर कांयच जालें ना. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो